बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं आमचे रिपोर्टर्स तशेंच सब एडिटर्स आनी एंकर्सां कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मोती दोंगराच्या बाबतींत थळावो आमदार दिगंबर कामतीन एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। जो मेरेन आपूण उबो आसा तो मेरेन मोती दोंगराक हात लावपाची कोणाची हिंमत ना अशे तरेचे स्टेटमेंट दिगंबर कामतीन केल्ले आसा। आयज मोती दोंगरार एक कार्यावळीत दिगंबर कामत उलयतलो। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर ही बातमी मुजरत तुमी 7 वरांचेर विस्तारान पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल बांदून आतां खुबशीं वर्सां जाल्लीं आसा, मात ह्या हॉस्पिटलान जी गरजेचे सोय सुविधा ज्यो आसात त्यो उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो यत्न चालू आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। तशेंच तांणी आयज ते मोती दोंगराचेर आयुश्मान आरोग्य मंदिराचें उक्तावण करपाक गेल्ले त्या वेळार तांणी आनीक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। ती म्हळ्यार ह्या जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल आसा थंय आतां नर्सिंग कॉलेज जातली बेगीनूच आनी हाची प्रक्रिया जी आसा ती निमण्या पावण्याचेर पाविल्ली आसा अशी तांणी म्हायती ह्या वेळार दिल्ली आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर आमच्या सगळ्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे दिवचलच्या भायलीपेट वाठारांत एका बंद घरात चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली आसा। तर घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरान भितर घुसून सुमार 1 लाखाची वस्तू फारायल्ल्यो आसा। हे विशींचो पुलीस दिवचल पुलीस जे आसा ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। गोंयांत सद्याक गरमीचें प्रमाण आहा तें भरपूर प्रमाणान वाडलां आनी हाकाच लागून IMDन येलो अलर्ट जारी केला की हीट वेव येवपाची शक्यताय आसा। ती म्हळ्यार आयज आनी फाल्यां हीट वेव येवपाची शक्यताय आसा अशे तरेची अशी IMDन ताका लागून येलो अलर्ट जारी केला। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार येरादारी खात्यान फाटल्या 2 दीस पयलीं जे पब्लीक नोटीस जारी केली की रेंट कॅबवाल्यांनी विमानतळार आनी रेल्वे स्टेशनार अशे भौतीक सुवाते वयल्यान भाड्याची कॅब तांकां दिवपाक मेळचे ना अशे तरेची नोटीस जारी केली। ह्या नोटीसीक लागून आयज उत्तर गोंयचे जे रेंट कॅब असोसिएशनान आयज येरादारी खात्याच्या उपसंचालकाची भेट घेतली आनी तांकां निवेदन दिलें आनी हे जे नोटीस आहा ती 8 दिसां भितर फाटी घेवची अशी मागणी केली। आनी जर नोटीस ती फाटी घेतली ना जाल्यार कायदो हातान घेतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। गोंयांत कोंकणी ही राजभास जाल्यार मराठी सहराजभास आसून दोनूय भाशांचो समान वापर जाता। ह्या दोनूय भाशांक म्हत्व आसा आनी हातूंत कसलोच वाद नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। गोंयांत भायल्या लोकांचो वाडटो आंकडो लक्षांत घेवन सरकारी नोकरी खातीर कोंकणी सक्तीची करपाचो निर्णय घेतला। हातूंत मराठी कडेन कसलेंच दुर्लक्ष केल्लें ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांखळी जाल्ल्या एका कार्यक्रमा वेळार सांगिल्लें आसा। तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार पणजे शहरान लायटीच्या खांब्यार आशिल्ले बेकायदेशीर केबल वीज खात्यान कातरपाची सध्या मोहीम चालू केल्या। उच्च न्यायालयान दिल्या आदेशा प्रमाण आज वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टी हांणी ही मोहीम हातांत घेतली। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटल्यो। कोंकणी ही राजभास जाल्यार मराठी ही सहराजभास अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा आनी हातूंत कसलोच वाद ना। दोनूय भासांक समान दर्जो आसा अशें तांणी म्हणिल्लें आसा। सांखळे एका कार्यावळींत मुख्यमंत्र्यान हे विशीं उलोवप केलें। फुडें आमी वचूया आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। तुया हांगासर गोवा एंटीबायोटिक्स ह्या फार्मास्युटिकल
कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आयज आंदोलन केलें. तांकां खंय वेळच्या वेळार पगार मेळना, त्याच बरोबर कंपनीच्यो ज्यो हेर सुविधा आसतात त्यो तांकां केन्ना मेळाच ना अशें म्हणून ह्या कर्मचाऱ्यांनी फार्मास्युटिकल सुमार तितून दादला तशेंच बायले धरून 120 जाणांचो आस्पाव आसा. जेन्ना तेंच्यांनी हें आंदोलन केलें तेन्ना गोवा फोर्डाचो फुडारी दिपक कालांगूटकार हांच्यांनी ताका तेंको दर्शयलो आनी ते जेन्ना कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपाक गेले तेन्ना जे भितून गेले HR किंवा आनीक अधिकारी जे आसात तेंच्या कडेन जेन्ना तेंच्यांनी उलोवप केलें दिपक कालांगूटकर हाणें तेन्ना अशें तेंच्यांनी अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगलें की ह्या कर्मचाऱ्यांक आमी पयलींच आमच्या फायनान्स जें कितें आसा त्याच्या कमतरते बद्दल पयलींच तांकां कल्पना दिल्लेली आसा आनी हे सगळे तांचे आयकून घेतले उपरांत जेन्ना दिपक कालांगूटकर भायर आयले तेन्ना तांच्यांनी ह्या कर्मचाऱ्यांक त्या कंपनीच्या कामगारांक सांगलें की बाबा कंपनी जी आसा ती तुमकां धरून योग्य ते निर्णय म्हणजे तितकी गंभीर ना तुमच्या बद्दल, सो आमकां एक तर आतां आंदोलन हें फुडें व्हरचें पडटलें, रस्त्यार देंवचें पडटलें किंवा जर ती कंपनी आयकाच ना जाल्यार आमी विधानसभेत हो प्रश्न मांडटले म्हणून दिपक कालांगूटकर ह्या गोवा फोर्डाच्या फुडाऱ्यान त्या कामगारांक आश्वासन दिलेलें आसा. दुसरी बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार फेब्रुवारीच्या 21 तारखेक जी अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली ती म्हटल्यार मांद्रे हांगासर एका जाणट्या बायलेचेर मॅरी फर्नांडीस ह्या बायलेचेर एका दिल्लीकारान गाडी घातली. कुत्र्या वयल्यान एक वाद जो निर्माण जाल्लो ताच्या वयल्यान सामकें हें प्रकरण सामकें हत्ये पर्यंत पावलें आनी एक दुखद घटना जेन्ना ही घडली तेन्ना काल राती ह्या दिल्लीकाराक तेचें नांव दीपन बत्रा अशें आसा जेन्ना पुलिसांनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो मांद्रे हांगासर तेन्ना ह्या गांवच्या लोकांनी ताका पळयलो की ताका खूब स्पेशल ट्रिटमेंट दिलो गेलो वता. म्हटल्यार ताका AC खाजगी गाडयेन म्हणजे पुलिसांच्या हरशीं ते रोबोट गाडयेन घालून हाडटा ताच्या ऐवजी ताका खाजगी AC गाडयेन हाडलो म्हणून हे लोक जे आसा ते सामके तिडकले आनी ते म्हणपाक लागले की पुलीस स्टेशन जें आसा म्हणजे हालींच नवें हे पुलीस स्टेशन तेंच्यांनी बांदिल्लें आसा जाल्यार हें पुलीस स्टेशन आमच्या थळाव्यां खातीर आसा की भायल्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर आसा म्हणून ते सामके बेजार जाले आनी ते आतां सगळे गांवकार जे आसा ते एकवटान येयला आनी ह्या जाणटे बायलेक बाबडे ते न्याय दिवपा खातीर फुडें सरले. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स आनीकूय हेर बातम्यो पळोवपा खातीर 7 वरांचेर आमचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. गोंयच्या पर्यटन मळाचेर म्हत्वाचे बदल घडोवन हाडपी मंत्री म्हणून इतिहासांत रोहन खंवटे हाचें नांव वतलें. गोंयाविशयी बीच डेस्टिनेशन म्हणून मत करपी पर्यटकांक गोंयच्या रानांची, न्हंयांची, दर्याची आनी हांगा रावपी लोकांची सोबीतकाय दाखयली ती रोहन खंवटे. Hi, I'm the Tourism Minister of Goa and today we are going to experience Goa beyond beaches. Let's go and have some fun. गोवा बियॉन्ड बीचीस आनी रिजनरेटिव्ह टुरिझम सारक्यो संकल्पना घेवन जगभर ते गेले. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार गोंयचें खरें रूप तांणी पावयलें आनी ताका लागूनच कोविडा उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकाच्या संख्येत तांणी वाड केली. हे फावटी सगळ्यांत चड म्हणजे 1 कोटी पर्यटक गोंयांत आयले.
गोंयची सभ्यताय लोकां मुखार दवरपाची मोख तांणी दवरली. गोंय म्हणजे दक्षिणेंतली काशी म्हणून तांणी पर्यटकांक एक नवो अणभव दिलो. हरिद्वाराक गंगा आरती आसता तशीच गोंयांत गोमंत सरिता पुजनाची परंपरा सुरू करपाचें तांणी थारायलें. एक देवभक्त आनी देशभक्त म्हणून तांची वळख आसा. ताका लागूनच परवरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पूर्णाकृती पुतळो बांदून व्हडा प्रमाणात शिवजयंती उत्सव तांणी घडोवन हाडलो. फर्मागुडयेचेरय छत्रपतींच्या जिणेचेर आदारीत एक म्युझियम तांणी हाडला. दर्यावेळेर जावपी बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करून तांणी पर्यटन क्षेत्रांत एक शिस्त हाडल्या. होम स्टे पॉलिसी, कारावेन पॉलिसी सारक्या पॉलिसीन पर्यटन दारादारांत पावोवपी रोहन खंवटेक वाडदिवसाची उर्मित परबी. गोंयांतले वन्यजीव अभ्यासक आनी मोग्यां खातीर आतां एक खोशयेची आनी तितलीच दुख्खाची गजाल. खोशयेची गजाल कितें ती पयलीं पळोवया. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची उदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड ऑटर आनी दुसरें स्मूथ कोटेड ऑटर. मात हालींच गोंयांत तिसरें दुर्मीळ जातीचें हूत सापडलें जाका युरेशियन ऑटर अशें म्हणटात. आतां दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हें जें तिसरें दुर्मीळ हूत सापडलें तें दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावलें. ताचें जालें अशें की एक हूत जखमी अवस्थेत धारबांदोड्या सांकोट्या रस्त्यार पडला म्हूण गोंयचे फामाद प्राणी मित्र चरण देसाय हांकां फोन आयलो. उपरांत तांणी ते हुदाक वचून पळयलें जाल्यार जी 2 तरेची हुदां गोंयच्या न्हंयांनी सापडटात ताचे परस हें वेगळें आसा हें तांच्या लक्षांत आयलें. मात तें सामकें गंभीर अवस्थेत आशिल्लें. तांणी सगळ्यो आवश्यक फॉर्मालिटी करून ते जखमी हुदाचेर उपचार सुरू केले मात ते जगपाक पावले ना. ताका दुर्दैवी मरण आयलें. तर अशे तरेन गोंयांत पयलेच खेप सापडिल्लें युरेशियन ऑटर ह्या दुर्मीळ हुदाचो दुर्दैवी अंत जालो. हेच सगळ्या फाटभुंयेर प्राणीमित्र आनी अभ्यासक स्त्रिगधरा नायक हांणी चरण देसाय हांच्या वांगडा केल्ली ही खाशेली भासाभास. नमस्कार, हांव स्त्रिगधरा नायक. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता ही कार्यावळ खाशेली कित्याक तर ताच्या फाटल्यान अशेंच एक खास कारण आसा जें सैम मोग्यांक लागून खूब म्हत्वाचें अशें थारतलें. आनी तें कारण म्हळ्यार उद माजर, जाका आमी ऑटर्स म्हणून वळखता. हालींच आमकां एक खबर कळ्ळी की एक नवी उद माजराची प्रजाती गोंयांत सापडिल्ली आसा. ताज्या विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपाक लागून आमच्या सयत भासाभास करतले एनिमल स्क्वॉडाचे सदस्य चरणबाब देसाय. चरणबाब, गोमंतक टीव्हीन तुमचें स्वागत आसा. थेट मुद्द्याक हात घालता आसतना हांव तुमकां विचारूंक सोदता की ह्याच दिसांनी आमकां अशें कळून आयलां की गोंयांत एक उद माजराची एक प्रजाती सापडल्या. सो उद माजराची ती नवीन प्रजाती बद्दल उलोवच्या पयलीं तुमी आमकां हाचो थोडो बॅकग्रावंड सांगशात की उद माजर म्हळ्यार कितें, ताजी इकोसिस्टमान कशें म्हत्व आसा, तें गोंयांत आमकां खंय सापडटा. हय, सादारण आमच्या गोंयांत जर पळयलें जाल्यार गोंयांत भितर न्हंयज जे आसा, न्हंय किंवा नदी म्हणटा आमी, रिवर्स जे आसा, त्या रिवराच्या भितर रावणारे जे मेजर प्राणी आसा जातून आमकां सगळ्यांक खबर आसा मगर. तशीच मगरी सारकोच एक कार्निवर प्राणी किंवा जो मांस खाता असो म्हणजे ऑटर, उद. गोंयांत ताका उद म्हणटा. थोडे सादारण पेडण्या वटेन गेले जाल्यार उद मांजर अशें जाता ताचें नांव. पण उद किंवा उदां ही कॉमनली सगळे जे नुस्तेकार किंवा न्हंय कडेन रावणारे जे लोक आसा तांकां हें सगळें खबर आसा. तर उद जे आसा हे उदकान एक्चुली ते रावना, उदकान हंटींग करता. मेनली रावता ते जमनीर धोलींनी रावता, पण ताजे मुख्य आहार ताजें नुस्तें आसल्या कारणान, नुस्तें आसत, कुल्ल्यो आसत, हे असल्या कारणान ते उदका कडेन आसपास खंय तरी रावता. आनी हंटींग जे आसा, उदकान रावन हंटींग करप, बूड मारून नुस्तें धरप, हें तांची एक्सपर्टीज आसा. आतां गोंयांत जर पळयलें जाल्यार 2 प्रजातीची कॉमनली उदां मेळटा. एक आसा स्मूथ कोटेड ऑटर म्हणटा ताका, आनी दुसरें आसा स्मॉल क्लॉड ऑटर. हे स्मॉल क्लॉड ऑटर हे चडशे फ्रेश वॉटर ज्यो जंगली ज्यो स्ट्रिम्स म्हणटा आमी, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगलांतले जे व्हाळ आसा तातूंत भितर स्मॉल क्लॉड ऑटराची नोंद जाल्ली आसा. आनी काही नदी ज्यो आसा, जशे दूधसागर, आतां दूधसागर नदी आसत किंवा म्हादय सुद्दां जी वयल्यान सादारण फ्रेश वॉटर ज्या पर्यंत पावना, म्हणजे सादारण गांजाच्या वयर, थंय कॉंग्रुएंट पॉप्युलेशन मेळटालें. म्हणजे ताजी नोंद आसा की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लॉड हे दोनी आसा. अशें सादारण गोंयचो उदांचो हें आसा अधिवास असो. सो जशें तुमी म्हटलें की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लाउड अशे 2 ऑटर्स आमकां हांगा गोंयांत मेळटा.
आता हे नवीन जी प्रजाती मेळ्ळ्या ती खंयची प्रजाती आणि ह्या दोन ज्यो आमकां करंटली मेळटा गोंयान ताज्या भितर आणि ही जी प्रजाती मेळ्ळा ताज्या भितर फरक कितें आसा? हां, सो म्हणजे ताजो हांव एक सादारण एक मातसो बॅकग्रावंड सांगता की आमी कशें जालें की जेन्ना हे रेस्क्यू जालें, सो रेस्क्यू जालें म्हणजे कितें जालें की आमकां सादारण रातचो 3 सुमार कॉल आयलो की आमकां रस्त्यार हांगा एक अशें इंजर्ड मेळ्ळा. सो हांवें म्हणलें आतां रातच्या टायमार आत्तां येवन आमी कितें ट्रिटमेंट कितें करप हें जाता. सो तांणी म्हणलें की ते जगतले कशें दिसना, सकाळ पर्यंत पळोवया अशें म्हणून मागीर सकाळीं आमी गेले थंय आनी ते रेस्क्यू केले. आमी लोकल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमी ताका ट्रिटमेंटा व्हरता आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक ट्राय केलो. सो इट वॉज व्हेरी बॅडली इंजर्ड, सिरियसली इंजर्ड आसले. इनर म्हणजे ताका इंटरनल ब्लिडींग आशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमचो नॉर्मल प्रोसिजर जो आसता तातूंत भितर आमी केलें की ताजो फोटो काडप, ताजी सायज, वेट किंवा ताजे वेगळे वेगळे जे बॉडी पार्ट्स आसा ताजो फोटो काडले. आनी आमकां कितें जालें की स्मूथ कोटेड ऑटर जे आसता हे खूब व्हडले सायजीचे आसता आनी तेच जर तुमी पळयलें की स्मॉल क्लॉड हे सामके बारीक म्हणजे काटांदर किंवा कळुनीर ह्या सायजीचे आसता. सो दीस वॉज समवेअर मिडल की अशें आमकां केन्नाच मेळूना की फ्रेश वॉटर उदकान किंवा न्हंयेन मेळ्ळा किंवा स्ट्रिमान भितर आनी ताजी सायज मात्र मोठी आशिल्ली, वजनूय चड आशिल्लें. सो आमकां ती एक क्युरियोसिटी जाली की बाबा हे कसली वेगळी जात किंवा शेपडी जी आसा ही स्मूथ कोटेड ऑटराची फ्लॅट आसता आनी स्मॉल क्लाउड ऑटराची ही गोल आसता. सो हाजी सायज आशिल्ली स्मूथ कोटेड ऑटराची मातशी, म्हणजे सामकें व्हडलें न्ही आनी शेपडी बी मात्र गोल आशिल्ली. सो मातशें कन्फ्युजन जालें. सो आमी ऑटर्सांचेर रिसर्च करता, तांकां फोटो धाडले, तांकांय मागीर हें जालो की अशें कशें जावंक शकता. सो दे सेंड द फोटोज टू सामकें म्हणजे इंटरनॅशनली जे ऑटर्सांचेर काम करता तांकां फोटो पावले एंड दे कन्फर्म दॅट दीस इज अ युरेशियन ऑटर, दीस इज अ थर्ड स्पिशीज. भारतान त्या थर्ड स्पिशीची रिकॉर्ड आसा, खंय खंय आसा, इवन सगळी कडेन जाल्लो आसा. पूण गोंयान आतां पर्यंत केन्नाच म्हणजे ऑटर्सांचेर जेणी स्टडीज केल्या, कॅमेरा ट्रॅपिंग केला सगळ्या रिवर्सांचेर, तरी सुद्दां आजून पर्यंत ताजो रिकॉर्ड कोणाक मेळुनाशिल्लो. सो ऑल द इंटरनॅशनल ऑटर कम्युनिटी जी आसा दे वर ऑल्सो हॅपिली शॉक्ड. म्हणजे अशें न्ही की दे वर व्हेरी हॅपी की बाबा हे हांगा गोंयान मेळटा. आनी अशें म्हाका दिसता की आतां आमची जबाबदारी वाडटा की अशें जर युरेशियन ऑटर जर आमच्या गोंयान आसा जाल्यार ताजें हॅबिटेट खंय आसा, कितें आसा आनी तें कशें आमी आनी मेळ्ळें तें मेळ्ळें. इट वॉज अ बॅड लक की रोड किल जालें कारण नेक्स्ट डे ते मेले अशें. सो व्हेरी इंट्रस्टींग आसा बट मातशें तेजेर आतां आमकां चिंता करपाक जाय फुडें अशें. सो तुमी आतां उल्लेख केलो की हे खंय ना खंय तरी रोड इंजर्ड मेळ्ळें तुमकां आणि बेसिकली मागीर ते इव्हेंच्युअली रोड किल जाले. सो फूल आमी ताका रोड किलूच म्हणूंक शकता. गोंयान जर अशें पळोवंक वचत जाल्यार रोड किलाच्यो ज्यो आतां सिनारियोज आसा किंवा इन्सिडंट्स आसा ते दिसान दीस वाडटना आमकां दिश्टी पडटा. सो ताज्या बद्दल म्हणजे ते सपोज आमकां रिड्यूस करपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? हय, सो कारण आमी एक 2019 रोड किल्सांचेर गोंयान सर्वे केल्लो आनी आमचो एस्टिमेट म्हणजे आमकां जे नंबर्स मेळ्ळे ताजे वयल्यान फूल गोंयचो जर एस्टिमेट, कारण आमी एक सॅम्पल सायज घेतिल्ली एक 4-5 रोड मेजर रोड, जातून भितर एक विलेज रोड, हायवे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड, इंडस्ट्रियल रोड अशे एक 4-5 रोड घेतले आनी ताजो एस्टिमेट गोंयचो आमचो आयलो की अरावंड 35,000 ते 40,000 एनिमल्स दर वर्सा गोंयान मरता. आनी अशें जर इतलो तो नंबर आसा जाल्यार ताज्या खातीर आमी कितें करता काय अवेरनेस. सो आमच्या खातीर ते एक तकलेन आसा की आमी असो परत एकदा प्रोजेक्ट, कारण हो 2019 प्री कोरोना आशिल्लो, पोस्ट कोरोना परत खुबश्यो गोश्टी बदलले कारण लोक खुबशे आतां आपल्या गाडयेन प्रवास करता, पब्लीक ट्रान्सपोर्टान वचप कमी जालें. सो आमी ताजेर आतां एक फुडें प्रोजेक्ट करपाक सोदता की अवेरनेस इज द म्हणजे की चडांत चड जेन्ना लोक अवेर जातले आनी हॅबिटेट जे कटींग डायसेक्शन आसा ते जाता तितले अवॉयड जर जाले जाल्यार रोड किल्सांचेर म्हाका दिसता फरक पडटलो अशें. आनी दुसरें एक सांगपाचें म्हणजे रोड किल्स जाता ते सगळेच रोड किल्स जायना, ते रोड इंजर्डूय जाता. सो आमच्या गोंयान जनावरां जी वायल्ड लायफ आसा तांचे जर इंजर जाले जाल्यार देर इज नो मेकॅनिजम, नो प्लेस जेच्या खातीर ते ट्रिटमेंट जातली किंवा तांकां खूब वेळ काही काळ थंय दवरून तांचे रिहॅब जातले. वेगळ्या वेगळ्या तरेचे ट्रिटमेंट भायल्या स्टेटांनी खूब आयिल्ले आसा पूण आजून ते गोंयान येना. आमी करपाक ट्राय करता पूण पळोवया केन्ना जाता तें अशें. सो आता तुम्ही जसे सांगले की तुमकां युरेशियन ऑटर ही नवी एक स्पिशीज मेळ्ळी ऑटर्सांची,
तांकां तुमी इंजर्ड जाला ते पयल्या उपरांत रिहॅबिलिटेशन सेंटरान व्हेले किंवा हॉस्पिटलान व्हेले आसतले हय. पशुवैद्यकीय सेंटरान. सो अशी सेंटरां आमच्या गोंयांत तितली आसा काय, आमी कॅपेबल आसा काय? म्हणजे रोड किल फाल्यां सकाळी जर तुमी जशें सांगले की वाडल्या रोड किल, ऑब्वियसली वाडल्या. सो हे सगळे रोड किल जे वाडटा किंवा रोड इंजुरीज ज्यो वाडटा तांकां ट्रीट करपाक आमचे कडेन स्पेसिफीक अशी एरिया किंवा बरी एरिया आसा काय? सांगपाचें म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन तशी एरिया कांयच ना. जर मेडिकल फॅसिलिटीज पळयल्यो जाल्यार आमचे कडेन डेजिग्नेटेड फूल टायम डॉक्टर्स ना, म्हणजे पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स जे आसा तांकांय म्हणजे वेगळी वेगळी कामां दिल्लीं आसा. सो दे आर नॉट डेडिकेटेड, फर्स्ट थिंग. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितलो ना की बोंडला जे एनिमल हॉस्पिटल जे आसा इट इज मेनली केटर्स द एनिमल्स इन द झू. सो तांच्या खातीरूच आसा ते. भायले एनिमल्स हाडल्या जाताना न्ही, पूण नंबर ऑफ केसीस जर पळयल्यो जाल्यार दॅट इज नॉट सफिशियंट. एक दुसरें आसा की नॉर्थ गोवानूय तांचे रेस्क्यू सेंटर म्हणून आसा, बट थंय डॉक्टर ना किंवा ते केजीस आसा त्यो दे आर देर बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली. कारण प्रत्येक जनावराक हे वेगळे केटरिंग आसा. माकड आसत जाल्यार ताका कसली केस जाय, रेप्टायल आसा जाल्यार ताका कितें जाय, ऑटर आसा जाल्यार ताका उदक जाय, उदक आनी केज अशें जाय. सो प्रत्येक एनिमल्साची गरज ही वेगळी आसा. सो त्या प्रमाण तश्यो डेजिग्नेटेड डिझायन स्पेसिफीक केजीस किंवा असो स्पेस असो कांयच ना आमच्या गोंयांत एवेलेबल अशें आसा. आनी फुडें अशें जाता की आमचे कडेन आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो. मुंबयन दर म्हयन्याक एक्झॉटीक एनिमल जे स्मगलिंग जाता वायल्ड लायफाचे ताज्यो केसीस येता. आनी अश्यो येता की एकदम 200-300 कासव धरता. सो रायट नाव मुंबय जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा दे आर इक्विप्ड टू हँडल सच. कारण इतले अचानक आयल्या नंतर इतले दवरप खंय. कारण आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या बरोबर फुडें फ्युचरान गोंयानूय अशे केसीस येतल्यो. सो आमचे कडेन सद्या तशी कांयच तयारी ना. म्हणजे आमचे चालू आसा प्रयत्न, पूण सद्या तरी ह्या परिस्थितीन म्हणजे आतां तुमी म्हणटले हे ऑटर आमी खंय व्हेले, वी टूक इट टू अ प्रायवेट वेट हू इज एक्सपिरियन्स इन वायल्ड लायफ. जरी गव्हर्मेंटाचे एनिमल हजबंड्रीचे वेट्स आसा दे आर नॉट एक्सपिरियन्स्ड इन वायल्ड लायफ. कारण वायल्ड लायफान कितें जाता, रेप्टायल्स आसा, बर्ड्स आसा, मॅमल्स आसा. सो इट इज अ वेरीड एनिमल स्पिशीस जांकां मागीर तांकां एक्सपिरियन्स ना. सो दे कॅनॉट ट्रीट, तांची चूक ना तातूंत. सो वायल्ड लायफाचो एक्सपिरियन्स आसलेले वेट आसलेल्यो जागाय आमकां जाय अशें आसा. सो बेसिकली आतां तशें पळोवंक वचत जाल्यार जे 3 उदां आसा भारतांत ती तिगूय गोंयांत मेळटा, पण हे कोणाक खबरूच नाशिल्ली. आतां ताचें कारण म्हटल्यार मे बी हांगासर रिसर्च कमी जाता आसतलो. सो रिसर्च फॅसिलिटी गोंयांत कश्यो आसा आनी त्यो वाडोवपाची गरज आसा जाल्यार ताच्या बद्दल कितें सांगतले? रिसर्च फॅसिलिटी म्हणजे कशें आसा की प्रायवेट रिसर्च करता कोण म्हणजे जो इट इज फंडेड बाय इंटरनॅशनल एजन्सीज, फंडींग एजन्सीज करता. पूण गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च असो आत्तां तरी काय सद्या जायना. फॉरेस्ट चे जे रिसर्च कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे तांची एक बॉडी आसा जी रिसर्च आतां फंडींग करता. सो ते चालू जाले थोडे थोडे करप. म्हणजे बर्ड्सांचेर आतां रिसर्च चालू जाला, गोवा बर्ड एटलास जालो, काम हळूहळू सुरू जाता. पूण तशें रिसर्च ओरिएंटेड गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो तसो रिसर्च ओरिएंटेड थोडे ग्रांट्स किंवा थोडे प्रोजेक्ट्स दिता. ओके, बट ताकाय बी कशें आसा की फूल सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो ना असो. कारण गोवा बायोडायवर्सिटी ऑटोनॉमस तांची वेगळी बॉडी आसा, तांचे प्रोजेक्ट्स आसा. सो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो बरें काम करता सद्या की रिसर्च हातूंत भितर म्हणजे पंचायतींक घेवन. सो म्हाका कितें दिसता की रिसर्च जसो जाय तसो सिटीजन सायन्स रिसर्चूय जाय की लोकांक घेवन रिसर्च करपाक जाय. कारण लोकांक जे खबर आसता गांवच्या लोकांक ते भायर कोणाकूच तितलें नॉलेज नासता. सो तांकां घेवन पंचायत लेवलाचेर जर BMC आनी हेजेर जालें जाल्यार ताजो चड फायदो जावंक शकता अशें. आतां हे जे युरेशियन ऑटर मेळ्ळा तें शेड्यूल 1 पडटा म्हणजे इक्विवलंट टू टायगर. सो ताजे जे IUCN स्टेटस आसा सद्या तो कितें आसा? हय, म्हणजे तो आत्तां जो आसा तो म्हणजे ताजे तशें ते एंडेंजर्ड किंवा क्रिटिकली वल्नरेबल अशें आसा. कारण ताजो स्टडीज ताजे बद्दल कमी जाल्ली आसा. सो आमकां आतां म्हाका दिसता की जबाबदारी वाडटा खूब गोंयची की 3 ऑटर्स मेळटा. आनी तुमी जर विचारता इट इज अ लायफ लायन ऑफ एनी प्लेस, ताजेर आमी जगता तशेंच. आनी दीज एनिमल्स जातून क्रोकोडायल्स आसात, उदां आसा, दे कीप दीस वॉटर बॉडी प्युअर. म्हणजे तातूंत भितर तांचे जो मेन रोल आसा जर तुमी म्हणले व्हडले सायंटिफीक गोश्टींनी ना वचता. आमी जर लेमॅन भाशेन पळयले जाल्यार ते रिवर्स जे आसा स्वच्छ दवरता. एक म्हणजे डिसीज फीश खाता. ओके, जनावर जर कांठार खंय मेले जाल्यार तेजे स्कॅवेंजिंगूय हे ऑटर्स करता. आनी तातूंत भितर तांचें अशें आसता की ते उदकान केन्नाच तांचे स्कॅट्स तांचे जे हागप आसा ते उदकान जायना, ते बँक्सांचेर जाता. सो जे बँक्स ऑफ द रिवर आसा हे सुपीक करप काम
हे तांचो मेजर पार्ट आसा, जातून भितर ते न्युट्रियंट्स जे आसा, सॉयल न्युट्रियंट्स हाजे जे बरें करप हें एक काम व्हडलें आसा. सो म्हाका अशें दिसता की जर फुडें आमकां जर निवळ उदक गोंयांत जर आमकां स्वताक पिवपाक जाय जाल्यार ही जनावरां आमकां वाचोवपाकूच जाय, तेंचो हॅबिटेटूय वाचोवपाक जाय अशें. सो खंय ना खंय तरी युरेशियन ऑटर ही न्यू स्पिसीज हांगासर ऍड जाल्ल्या कारणान गोंयची जैवविविधता कितली समृद्ध आसा ही आमकां दिसून येता. पण ताज्याच वांगडा हे जे ऑटर आमकां मेळ्ळे ते इंज्युअर्ड स्थितीन मेळ्ळे, खंय ना खंय तरी ते रोड किल जाली. ही एक खूब दुख्खद अशी घटना आसा. सो कितें करपाक जाय, म्हणजे लोकल्सांनी कशे तरेन इन्वॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय किंवा स्टेट गव्हर्मेंटान कशे तरेन इन्वॉल्वमेंट दाखोवन हांकां वाचोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता? सो म्हाका एक दिसता कितें, जेन्ना आमी हे फोटोज शेअर केले तेन्ना आमी काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे थंय गार्ड आसा, जे लोकल फॉरेस्टर्स आसा तांचे कडेन केले, तांणी थोड्या लोकां कडेन शेअर केले हे फोटोज. तेन्ना तेंच्या लक्षांत आयलें की लोकांनी हे पळयलां. जेन्ना ते खंय तरी कुल्ल्यो धरपाक गेल्या आनी कित्याक गेला, दे हॅव सीन आनी दे नो द डिफरन्स. मागीर ते म्हणटात ते बारीक आसता ते उंदीर कशें, कोळ उंदीर कशें बारीक उद म्हणटा, हें मातशें व्हडलें आसता म्हणटा अशें. आनी दे हॅव सीन दॅट. म्हणजे आतां म्हाका तर अशें आसा की दॅट रगाडा रिवर, म्हणजे जी तांबडी सुर्लाच्यान साकोडेच्यान अशी येवन मागीर ती म्हादईक मेळटा, त्या न्हंयन देर कॅन म्हणजे पॉसिबिलिटी आसा, कारण साकोडा रगाडा न्हंयक जोडणारीच हो स्ट्रीम आसा. सो तातूंत भितर अशें जर फुडें स्टडी जाली जाल्यार आमकां मेळूं शकता की तिनूय ऑटर पॉप्युलेशन ते एकाच न्हंयन आसा कॉन्ग्रेंट, इट इज अ व्हेरी रेअर इव्हेंट अशें आसूं शकता अशें एक म्हाका, इट इज अ पॉसिबिलिटी. पूण लोकांनी हें मान्य केलां की हें असलें आमी पळयलां म्हणून हांगा. सो ताकाच लागून हांव म्हणटा न्ही की रिसर्चर एक वेळ आमी सगळी कडेन पावना, पूण लोक ज्या जाग्यार पावता थंय लोकांनी वेगळ्यो वेगळ्यो अश्यो रेअर गोश्टी पळयल्या आसत जे आमकां खबर ना. सो लोकांक घेवन हें करचें पडटलें अशें. तर हे आशिल्ले एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे सदस्य बाब चरण देसाय. तांणी आमकां सांगलें की भारतांत जी तिनूय प्रकारची उदां मेळटा ती आतां गोंयान हांगासर आमकां दिसून येयल्या. एक म्हटल्यार स्मॉल क्लाउड ऑटर, दुसरें म्हटल्यार स्मूथ कोटेड ऑटर आनी तिसरें आतां आमकां जें मेळ्ळा तें युरेशियन ऑटर. सो हाजे वांगडा आमी हांगासर थांबता. चरण बाब, तुमी आमकां इतलें इन्फॉर्मेशन दिलें ताचे बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार. अरे नदर, तुम्ही सगळीं हांगा कितें जालें? सुरेश, तूं कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर, TB ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? TB बी आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्दां TB बॅक्टेरिया शरिरान आसल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाजी खात्री करता की ताका किंवा ताज्या